ड्रायव्हर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब 1997च्यान आमी प्रोग्राम्स करता. आता 26 वर्सां जाली आमी प्रोग्राम करता. पयलीं कितें आसलें, पयलीं 97 बेश्टे भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स बी करताले. अशें करून आमी एवरी इयर अशे प्रोग्राम्स करपाक लागले. आता 10-15 वर्सां जाली हो जो प्रोग्राम हो ट्रेडिशन असोच उरलो. आता ट्रेडिशन एक फेस्टिवल जाल्लो आहा ड्रायव्हरच्या लोकां खातीर. आता आमी 2 दिसाचो इव्हेंट करपाक लागला. आता एक व्हडलो इव्हेंट आता व्हडलो एक गाला इव्हेंट जाल्लो आसा. आता ह्या 26 जानेवारीक आमी डान्स कॉम्पिटिशन प्लॅन केल्लो आहा. हो 2 दिसाचो इव्हेंट आसतलो. फर्स्ट डे जे ड्रायव्हरचे लोकल भुरगे लोक आहा तांकां स्पोर्ट्स आसतले आनी सेकंड डे ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन आसतलें. सांगपाचें डान्साच्या बद्दल म्हणल्यार आतां होम सायड ड्रायव्हर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब जशें म्हाज्या फ्रेंडान सांगला तशे भशेन आमी व्हडलो इव्हेंट तो करता. सो त्या खातीर आमी 26 आमचो ऑल गोवा सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आसतलो. तातूंत आमी 2 कॅटेगरी केल्या, एक बिलो 12 आनी एक अबाव 12. सो फर्स्ट प्रायज आसतलें आमचें बिलो 12 5,000, सेकंड प्लेस आहा 4,000 आनी थर्ड प्लेस आहा 3,000. दीस इज बिलो 12. आनी अबाव 12 जो आहा फर्स्ट प्लेस 8,000, सेकंड प्लेस 6,000 आनी थर्ड प्लेस 4,000. आतां हेजें सद्या ऑडिशन आहा, हेजें 15थार आमचें ऑडिशन आसा 3 सुमार सुप्रीम हॉटेलान आमी ऑडिशन दवरलेलें आसा. सो सद्याक रजिस्ट्रेशन चालू आहा. आमकां कॉल्स येतात, वॉट्सॅपार मेसेजी येतात. सो हांव मागता लोकां कडेन चडांत चड की तेंच्यांनी आमी होम साईड ड्रायव्हर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आमी सगळ्यांचे वॉट्सॅपाचेर ग्रुपार घातलेले आसा. प्लस आमचे पेड प्रमोशनूय चालू आसा ऑल ओवर गोवा. सो तेंच्यांनी सकयल आमचे तो नंबर दिला, तेंच्या नंबरा प्रमाणे रजिस्टर करचें आनी जाता तितल्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. होम साईड ड्रायव्हर स्पोर्ट्स अँड कल्चरचो हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन की तुमच्यांनी जाता तितले बेगिना आपलें नांव रजिस्टर करपाचें. ते 15 तारखेक 12 सुमार लास्ट एंट्री आसतली आनी तेच्या उपरांत 3 सुमार आमचें ऑडिशन स्टार्ट जातलें.